बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयजथान आमी सादो काळ सुरू करता. तुमकां माये मोगाचो येवकार ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तो तुमची खाजगी मागणी तेसा आसा ती मनांत दवरात. सदांच तुमी दवरतात आनी आमी मागता आमचे पासत आनी दुसऱ्यां पासत. तुमी सगळीं तेसा मनांत दवरया. आयज आमी कसलें फेस्त संभ्रमता? सायबीण माय पवित्र सोबेची आवय. ती आमची आवय जावन आसा म्हणून आमी मानता. आख्खो मायेचो म्हयनो आमी मागणें करीत आयिल्लीं आसा. सायबीण माय आमची राखण करता, आमकां सांबाळटा आनी आमचे पासत विनंती करता. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख दवरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. मागुया. काकळूत सरा देवा, आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजीं. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास कोत्ताना तिचे विणवणेन आमचे असोक्तायेंत आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां आमी भक्तीपणी देवाचें उतर आयकोया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार तावन शीस जेरुसाल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसाल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमियो, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवोन सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारिये आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच हेरां ओस्तोऱ्यां सांगाती ते सगळे एकाच मनांत मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सगळीं म्हणुया, सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारां नोगरां परस सियोनाच्या दारवट्यांची तो चड ओपुपाय करता. तुजे वडविके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां देवाच्या शारा. सोबाब, सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका ओळखून बसतोल्यां मदें
राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथियोपिया त्या शाराक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सोगलीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसात तितलीं शारांत तिचीं बाळां. ताणेंच भोववर्त्या देवान सियोन शारार तीन करून दवरलां. सोबाब सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पोरसांचे पोट्टेर सर्वेस्पर अशें बरयता, ओमकी ओमकी पोरसां ह्या शाराक जल्मलीं आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सोगल्यांक तिकाण. सोबाब सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. उद्गार. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Sorves porak soy, Sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. sorves porak soy, Sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफसाची पोतीण मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिश्याक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, उस्तोरे ओ तुजो पूत. उपरांत शिश्याक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार शिश्यान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलेलें 2 डूल थंय आसलें. ताणीन शिरक्यान बुडयलेलें एक आलोंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेदना जेजून म्हणलें, सोंपादलें, आनी तकली बागोवन ताणेन प्राण सोडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. ह्या 2 वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन लावया आनी तांचेर थोडें मनन करया. पयले सुवातेर जेजू आपले आवयक पळयता आनी शिर्स लागीं आसलेलो. तिका म्हणटा, हो तुजो पूत, आनी ताका म्हणटा, ही तुजी आवय. हातून आमकां कसली समजणी मेळटा? जेजू ताची आवय जावन आसलेली मारिया सायबीण माय. आतां तो मरतोच कितें जातलें? जे सगळे ताचेशी एकवटोन जिवंक लागतले ते ताचे सांदे जातले, ताची कूड घडून हाडटले. आतां जेजू आमचे सवें एकवटलो म्हणटोच आमी ताचे सांदे जाता आनी तो आमचो मस्तक जाता. आतां सायबीण माय ताची आवय मरच्या आदीं आसलेली, पूण ताची आवय ती आतां तो पुनर्जिवन जावन आमचे सवें आसा आनी आमकां तो आपल्या
कुडींत एकवटां येता, ओतम्यांत एकवटां येता आनी ती ताची आवय आतां जाता आनी आमी सगळे सांदे. हे परी ती पवित्र सोबेची आवय जाता. आतां पळयात, पयल्या वाचपान आमी कितें आयकलां? ते सगळे जाण त्या कुडांत एकवटो नासलेले, पूण कोणाक खाल? सायबीण मांयक खाल. सायबीण मांय तांची आवय आनी तिचे भोंवतणी ते सगळे एका मनांत मागणें कोत्ताले. आतां आख्खो हो म्हयनो मायाचो आमी तिचे बरोबर मागणें केलेलें आसा न्हय? तर हें आमचें सगळें घडोवन आयलेलें आसा आनी पवित्र आत्मो हें घडोवन हाडटा. कालूच आमी हें फेस्त समरोमलेलें आसा पवित्र आत्म्याचें. तो आमचें सगळें आसा आनी तो आमकां जेजूचे कुडींत एकवटां येता आनी जेजूची चिंतना, जेजूची शिकवण आमचें सगळें तो स्पश्टपणे हाडटा. आनी ती कशे भाशेन आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक जाय ते पर्यंत तो आमकां दाखयता. तर हे परी सायबीण मांय उदेशी आमचें एकपण घडोवन आयलेलें आसा आनी जशे भाशेन ती सदांच बापाक खालती आसलेली, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें तिणें हो बेस घेतलेलो, त्याच प्रमाणें आमी तिचे सारकें जावया. देव आमचें सगळो गोत आपल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी कितें करूंक जाय तें शिकयतलो, सांगतलो आनी तें आमच्या जिवितांत हाडच्याक तिचे भाशेन आमचोय मनोभव, एटिट्यूड जावं दी, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. पूण हांव कसो रावतलो? हांव तुका पूर्णपणे देवा शरणां वेतलो. जेजूक आमी हाजीर जातले हांव आनी जेजू आमचें सगळें आपलो वावर फुडें व्हरतलो. हें सगळें आमचें सगळें घडोवन येवच्याक आमचे हात अशे उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तिणेन जशे भाशेन देवाक आपलें सगळें पत्करलो, तेच भाशेन आमी जेजूक पत्करया. प्रत्येक सुस्कारान, कुडींत, मनांत, ओतम्यान तो आमचें सगळें घडोवन येता. पूण घडोवन येवच्याक आमचें सगळें पातक आसा तितलें जें देवाचें न्हय तें आमी देवा सगळें दवरया आनी हो मेळ, हें पातक, हें कुसकेपण आमचें सगळें तो काडून उडयतलो आनी आमकां नितळ निर्मळ करून ताचें जिवीत आमचें सगळें अदीक घडोवन हाडटलो. आमी शांतीन बरोवन येतल्या, ताच्या आनंदान जियेतल्या आनी उर्बेवंत जावन ताका आमी सहकार करूंक लागतल्या. ही कृपा आयच्या दिसा थावन हें वरोस सेवा धर्माचें सोंपो पर्यंत आमी तातूंत खोलावया. आनी आतां सगळीं आमचीं इंतेसां देवाक ओपून दिवया. आमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत हाडया आनी जांचे पासत आमी मागण्यांचें आस्वासन दिलेलें आसा तांकां आमी मागण्यांत दवरया. आनी आख्ख्या संवसाराक हें कोरोना वायरस शिंपडत आसा तें बंद करून आमचें जिवीत बदलून काड म्हणून हे मागणी आतां आमी देवाक करया. सोर पोदेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां भेटवणेचें गायन घेवन आमचें सगळेंच जिवीत जशे भाशेन सायबीण मायन देवाक भेटयलें तेच भाशेन आमी भेटोवया.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत हांव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प उदेदारान सासणाच्या देवा, सोर्प कालयेन सोर्पताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरून सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी सोमेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो टुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एका चिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मोगान परगटा.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवां सोदून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारये देवाची माय सांगाती तुजे पती भाग्योन जुजे भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जशे भाशेन सायबीण माय देवा बापाक एकवटन आसलेली पूण तिच्या पुताकूय ती एकवटन रावली आनी ताचे बरोबर आमची सोडवणूय तिणें जोडून घेतली कित्याक ती ताका केन्नाच सोडिनासलेली. हीच सायबीण माय आमचेय बरोबर आसा. हे मागणें आमी म्हणटा तेन्ना जाणो जावया की ती आमकां मदत करता. ती आमची माय, तिणें आमकां शिकयलेलें आसा. तर सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून जशे भाशेन तिणेन मागणें केलें तेच भाशेन आतां जेजूक एकवटन आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटन ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओपळ्या जेजू, आमच्या काळजांत येवन सगळें बरेपण तो आमकां फावो करतलो. जेजूक घेवंक आमच्यान जायना पूण ओत्मीकपणी आमी ताका स्विकारया आनी काळजांत थावन ताका म्हणून आमी आतां ताका घेवया. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण
हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोरवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सगल्यांक तुमकां दिनवासता आनी देवा कारगां दिता कित्याक तुमी भक्तीन ह्या मिसान वांटो घेतलेलो आसा. तुमचेर सुबां आशिर्वाद पडूं आनी जें मागलेलें आसा तितलेंय तुमकां सायबाच्या विनोतीन आनी सायबीण मांयच्या मागण्यांत फावो जावं. सर्वेस्पोत तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन.
San Francisco.